बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. ह्या इगर्जेंत आनी संवसारांतल्या सगळी गरजांनी आमी तुका आराधन आनी प्रणिपात करता सुमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भगिवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय तुवें सगळो संवसार. अशें म्हणटा सान फ्रांसीस आसीस. म्हजें नांव आज आमी भगिवंत फ्रांसीस आसीसीक मान करता आनी ताणें सांगलेले परी ताचे सवय मेळोन सगळे इगर्जे सवय मेळोन तुमी इश्ट भाव भयणी सवय मेळोन आमी आमचे सुमयाक मान करया, आराधन करया, दिंबी गेल्या गावया आमी गीत K9 पेज 152 स्वादिक सक्रामेंता. स्वादिक सक्रामेंता खालत्या ह्या बेडारा रावला येरसनारा बापाच्या कुवारा सोमे आमची भेटैता गायना स्वादिक सक्रामेंता स्वादिक सक्रामेंता. स्वादिक सक्रामेंता आमकां भासावन रावला तुजी देव सवकासाय आमची दुखां पुसताय तुजे सरशिंदावून येता आमची खंत बेजाराय सांगता स्वादिक सक्रामेंता स्वादिक सक्रामेंता. स्वादिक सक्रामेंता हातू सामसो विशे वादळा मोदलोची राखताय तू आमचो देव तुझे सौम्या पातेन रावता स्वादिक सक्रामेंता स्वादिक सक्रामेंता. उंड्या रुपाक लाजराच्या सुमया दोळ्यांच्या दिसतीन आमी पळयना, बावडताच्या दोळ्यांनी ताका आमी देखता. त्या बावडतान सगळ्या मनान काळजान सक्तीन सुमयाक आराधन करया आनी म्हणया स्वादिक सक्रामेंता स्वादिक सक्रामेंता देखो रूपुल्याशे पूर्वावाट्यांग दिशे मोकामोळ देवाचे फांकय किंतुच्या सारक्याचे आमची जिनी संतोष आमचे
Suadi sacramenta, Suadi sacramenta. हमें आराधना करें। हालेलुया 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 स्मया आराधना माननी महिमा तुका सर्वमान होगळा फावुसल्या संसारांतल्या आणि सरी गरजांनी तुका आराधना करता आमच्या भाव बहिणी सवय मिळून आज भगवंत फ्रांसिस आसिसी सवय मिळून हरी एकली तुका आम्ही आराधना करता तुका आम्ही मान करता तुका आम्ही महिमा देता आराधना मान आणि होगळा आराधना मान पदवीरस वडकी तुझे समय We worship you, we adore you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. हर सिल्लो तुझा तुझे नावावरती सर पदवीदार तू आमची कदरिया सकरामेंदार सलाय तुका आराधना मान आणि महिमा सगळ्या हालेलुया 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 हालेलुया. भगवंत फ्रांसिस आसिसीक प्रकृतीतय बारीच विशेष मोग आसलो. प्रकृती देवाचो आरसो म्हणून तो म्हणटालो. देखून ताच्या नांवार्थीक बुकांत गितांत भाव सूर्यो म्हणल्यार गितांत सुर्याक भाव, चंद्राक भयण आनी भुमीक आवय म्हणून तो आपयता. आनी ताच्या मरणाच्या खाटीर तावन सयत तेंच चिंताप ताचें जावन आसलें. तो म्हणटा भयण मरणा खातीर तूं हरसिल्लो जावं ही सुमया म्हणून. आनी तो पिडेन पडोवन कश्टतना सयत फ्रांसीस आसीस म्हणटालो ए सुमया हांवें सश्च्या दुखी खातीर तुका हांव हरगां दितां. हरी एका संगतींत देवाक हरसिल्लो, देवाक नांवाडिल्लो आनी देवाची महिमा ताच्या जिवितांत आनी ताच्या मरणांत आनी आतां मरणा उपरांत भगवंत जावन परगड केल्लो भगवंत फ्रांसीस आसीस आज ताची सुवाय मेळोवन, प्रकृती सुवाय मेळोवन, हरी एका भाव भयणी सुवाय मेळोवन आमी देवाक अर्घां दिवया, आमी देवाची स्तुती करया. गावया आमी गीत H38 पेज 91 H38 सगळी सृश्टी सुमयाची स्तुती गायता. ताळयो भेटून संतोषन आमी गावया. सगळी सृष्टी सुमयाची स्तुती गायता, सगळी सृष्टी सुमयाची स्तुती गायता, सगळी सृष्टी सुमयाची स्तुती गायता, सगळी सृष्टी सुमयाची स्तुती गायता. सुखनी सावजा सुमयाची स्तुती गायतात, सुखनी सावजा सुमयाची स्तुती गायतात, सुखनी सावजा सुमयाची स्तुती गायतात, सुखनी सावजा सुमयाची स्तुती गायतात. तर आमी निरंतरी सृष्टी सुवे मेळोन सृष्टीन जे कितें आसा सुमयान रचलां ते सुखनी सावजा, फुलां फळां, रूख सडां, घोडे दोंगर, न्हंयो देवाची महिमा गाता. आज आमी रचना आमी देवाची ताच्या सारक्याची सुरपायची ताची स्तुती करया, ताका महिमा दिवया, ताका ताचें संतोष पावया. घोडे दोंगर सुमयाची स्तुती गायतात, घोडे दोंगर सुमयाची स्तुती गायतात, घोडे दोंगर सुमयाची स्तुती गायतात, घोडे दोंगर सुमयाची स्तुती गायतात. रूख झाडां सुमयाची स्तुती गायतात, रूख झाडां सुमयाची स्तुती गायतात, रूख झाडां सुमयाची स्तुती गायतात, रूख झाडां सुमयाची स्तुती गायतात. निरंतरी ताळयो बिडोवन एका मोरान आनी एका काळजान आज आमी देवाची उत्तीम रचना भगवंत फ्रांसीस ताच्या जिवितान देवाक महिमा सदांच दिवन जियेलो.
देखून तो महिमेवंत जालो सुमी आसुवें. आज आमी ताची स्तुती करया. देव आमकां कृपा दिता, देव आमकां बेसांव दिता. आज सगळा महिमा दितना ताची कृपा आमचेर चड आनी चड दवरता. एकठांय जावन सुमयाची स्तुती करया. 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 ताळयो पेटून 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 सुमयाची स्तुती करया. नासून गावून 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 सुमयाची स्तुती करया. स्तुती करया सुमयाची हालेलुया. स्तुती करया सुमयाची हालेलुया. स्तुती करया सुमयाची हालेलुया. स्तुती करया सुमयाची हालेलुया. हालेलुया हालेलुया 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 हालेलुया. सुमया तुका रिगा तुका स्तुती तुका महिमा. हर्षिल्लो तुझं नाम तुझे नाम सदैव सां. We praise you. We praise your wonderful name. तुझे नाम आवडता दीन वसाव तुका वाक्यम ताव सुमया. आज सगळ्या सृष्टी समय मेळोन समय समशा बावय आमच्या कुटुंबा समय मेळोन सगळीं दळबरां समय मेळोन सर भगवंत सुमया भगवंत फ्रांसिस आसीस समय मेळोन तुका आवडता दीन वसाव तुझी स्तुती करता. We praise you, we thank you Lord. Hallelujah Hallelujah Hallelujah. कीर्तन 118 8वी ओळ. बायबलांतली मदली ओळ आमकां वाचूंक मेळटा. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास चड. आमी देवाक शरण आयल्यार बरें. इट इज बेटर टू टेक रेफ्यूज इन द लॉर्ड दॅन टू ट्रस्ट इन मॅन. वय मगाळ भावा आनी भयणी, भगवान फ्रांसीस आसिसीच्या जिविताचो ध्येय हो जावन आसलो. तो म्हणटालो, मनशांची सेवा करचे प्रास दुनियाची सेवा करचे खातीर हांव सगळें सांगतां. मनशांची सेवा करचे प्रास म्हज्या दुनियाची सेवा करचे खातीर. देखून देवाची खुशी कितें म्हणून तो मागण्यांत आनी एकांतपणांत आसतना ताणें सोदून काडली म्हणटात. दुबळ्या आनी पिडेस्तां खातीर ताचो हुस्को वर्तो जावन आसलो. एक पुडी रस्त्यार एक भिकारी, ताका पळोवंक मेळ्ळो एक कोडकार. दान दिवन आपल्या घोड्यार तावन तो देंवतना दान दिवंक अजापांचें अजाप घडलें म्हणटात. कित्याक विद्रूप जाल्ल्या कोडकाराक ताणें पोटलून धरलें आनी ताच्या सुत्रांनी सांगचें तर ताचो अनुभव तो म्हणटा खोडसाणें तावन गोडसाणेक बदललो. देखून अशें पुटलून धर सुमयाकच ताणें त्या कोडकारा थंय पळयलें. थोड्या तेंपान सान डेमियनाच्या इगर्जेंत आशिल्लो एक खुरीस ताका म्हणालो, फ्रांसिसा, पडोवंक जाल्लें म्हजें घर दुरुस्ती कर. फ्रांसीस, रिपेर माय चर्च म्हणून. ताणें चिंतलें, देवान ताका इगर्ज बांदूंक सांगलें म्हणून. देखून त्या इगर्जे खातीर दुडू जमोवचे खातीर आपल्या बापायच्या सिल्क दास्तानांतलें थोडें वस्तूर ताणें विकलें. पूण ताचो बापूय आपलो दुडू पाटी घेवचे खातीर ताच्या बापायन ताका बिस्पा मुखार व्हेलो खंय.
तक्षण फ्रांसीस ओपलो दुडू फाटीं दिवंक आनी आपल्या आंगाची सगळी मुस्तायकी ताणें निखळायली आनी बापायक दिली आनी म्हळें, म्हज्या दुनियाची सेवा हांव करतां, मनशांची हांव करिना. आनी त्याच घडये बापायक आनी सगळें सांडून फ्रांसीस गेलो. दुबळी काय ताणें वेंगळी आनी दुबळो जावन सुमया बरी तो जियेलो. आनी उपरांत ताणें मेळ घडले, एक न्हय 2 मेळ. कितले भाव कितलीं भयणी आनी हाचे जिवितांत प्रेरीत जावन त्याच सुमयेच्या कृपेक लागून वा ताचें जिवीत सुमया बरी जाल्लें देखून कितल्या जाणांनी ताच्या जिवितांतच सबार जाणां ताची पटलावदरां जालीं. आनी उपरांत आमी वाचता ताच्या जिविता विशयंत 1224 इस्वेंत पवित्र कुर्साच्या जैताच्या फेस्ता संदर्भार क्रिस्ताच्या कश्टांचें ध्यान करून तो आसतना कुर्सायल्ल्या क्रिस्ताचे 5 घाय ताच्या कुडीर दिश्टीक पडले. आनी हें भाग ताका मेळ्ळें. पयले फावटी असली एक संगत जाली म्हणटात. आनी उपरांत तो मरतना सयत आपलो सुमी आनी दुनियाच्या जेजू क्रिस्ताच्या देखीन विणगो आनी खाली धरणीर मरोंक आपल्या वडिलांची परवानगी ताणें मागली. कितेंच ना, केवल धरणीर खाट सयत ना, सुमया बरी दुबळो जावन तो मेलो. देखून ताच्या जिविताचो तो ध्येय तो जावन आसलो सुमयाक महिमा दिवची, आपणाकच दुबळो करचें. आनी म्हणटात आमी वाचता ताच्या जिविता विशयंत क्रिस्ताच्या जिविताचो पटलाव करच्यान क्रिस्ताचो वावर क्रिस्ताच्याच वाटेन मुखार सुचांत आपणाकच वावराक लायिल्ले पैकी फ्रांसिसा तसलो व्यक्ती चरित्रेंत भोवशा हेर कोणूच ना. फ्रांसीस एक विशेष व्यक्ती, विशेष सांत. आज मुगाळ भवानी बनी ताचें जिवीत नियाळतना आमकां उडासाक येता. सुमयाचें एक उतर कोरिंथीयांचें 2 पत्र 8-9 वोळ. क्रिस्ता जेजूचें उदारपण आमी पळोवया. तो ग्रेस्त तरी तो दुबळो जालो, ताच्या दुर्बळकाया निमती आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. आनी आज फ्रांसीसा थंय तेंच दिसून येता. ताणें ताकाच दुबळो केलो सुमया बरी जिवितांत आनी आपल्या मरणांत. देखून देवान ताका आज ग्रेस्त केला, कृपेंत ग्रेस्त. आज आमकांय सुमी त्या पळोवन दिता. आमी दुबळीं जावंक, आमी आमकांच ग्रेस्त करिना ह्या संवसारांत स्थान मान नांव कितेंच आमी आशिना. मगर आज सुमया खातीर आमी जियेतना, ताच्या मेटांनी आमी चलतना, सुमयाचेर दिश्ट घालून ताची सेवा करतना सुमी आमकां पळयता मुगाळ भवानी बनी. आनी सुमी आमकां कृपा दिता आनी सुमी आमकां महिमा दिता. आमचे मुखांतर सुमयाक महिमा जाता. तर मुगाळ भवानी बनी आमी आमचे दोळे धांबया. एक घडी आमकां सुमयाक समर्पण करया. आज भगवान फ्रांसीस आमकां वरती देख दिता. कशें सुमयाचो पटलाव करचें. न्हय नांव, न्हय स्थान, न्हय मान, न्हय आमकांच महिमा, पगार देवाक. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास चड आमी देवाक शरण आयल्यार बरें. तर ती कृपा आमी मागया. सुमी आमकां दितलो. सुमयाक महिमा जावं आमच्या जिवितांत आनी आमच्या मरणांत. उपरांत सर्गींच्या त्या सुखाक सुमी आमकां व्हरतलो. तर आज कितें आमच्या जिवितांत आसा सगळें आमी दिवया. आमचीच कितें कश्ट, आमचीच खंत बेजाराय, आमची पिडा शिडा, आमकां कोणी दुर्सतात, आमकां अपमान करतात, आमचे विशयांत कितेंय सांगतात, सगळें सुमयाक दिवया. हरी एकल्यांक बक्षया. सुमयाची कृपा मागया आनी ह्या सुमयाच्या मेटांनी मुखार या. सुमयाचें जिवीत आमचें थंय चड आनी चड दिसूं वाडो आनी चडो. सुमयाक महिमा जावं. तर आमी गावया गीत. तुका हांव वंदितां सुमया, तुका हांव हर्स दितां, तुजो हांव मोग करतां. आमच्या बुकांत I-12 पेज 116.
तुका हांव वंदिता, तुका हांव वर्सिता, तुजो हांव मोग करता, तुका हांव वंदिता, तुका हांव वर्सिता, तुका हांव वर्सिता, तुजो हांव मोग करता. ओय समय समो सुमेच कृपा समय मागे ताचे मास रगत आमच्या शिरांनी वळो, हरी एक आमच्या कुडीच्या शिरांनी आमचें थंय कितें आसा ती अस्कत काय पिडाशरा, आमचें थंय कितें आसा ती खंत बेजाराय, कितें आमकां ताका महिमा दिवंक कडकळाडटा सुमी काडूं, ताणें सांगलां बापान लायनांतलें झाडां उमटून काडटा म्हणटा सुमी. सगळें ताका दिवया, सगळें ताका ताच्या हातांत आमी घालया, ताची कृपा आमी मागया. तुझे मास रगत वाळो सोमया मोच्या कुडीच्या शिरांनी, तुझे मास रगत वाळो दनिया मोच्या रक्ताच्या कणा कणांनी, मोचे थंय आशीसर पिडा शिडा, मोची अस्कत काय मुझे उणे पोन, सोमया म्हाका तूं गूण कर, सोमया म्हाका तूं गूण कर, सोमयाक आमी सांगया गूण कर, सोमया म्हाका तूं गूण कर, सोमी सगळें घेता, सोमया म्हाका तूं गूण कर, सोमयाक आमी उलो मारया, सोमया म्हाका तूं गूण कर, म्हाका गूण कर सोमया, सोमया म्हाका तूं गूण कर, तुका हांव वंदिता, तुका हांव वंदिता, तुका हांव वर्सिता, तुका हांव वर्सिता, तुजो हांव मोग करता. ओय सोमयाची स्तुती, सोमयाक महिमास भगवान फ्रांसीस आसिसान केल्ले बरे, असेच कृपा सोमी आमकां दिता, आमचें समर्पण आज आमी करतना आमकां पडटा, तो आमकां बोरी करता, तो आमची मनां काळजां तो बदलिता, आमच्या जिविताचें रुपांतर तो करता, आमची मनां आनी सगळीं नवी करता, ताचें हें आमचें थंय जावं, आमच्या कुटुंबांनी जावं, आमच्या एका संगतीन गरजेंत जावं, आमी आशे येवन मागया, थान येवन मागया, भावार्थान मागया, भावार्थ बरोवचो मोग धरून आमी मुखार या, तो सोमी आमकां सगळें करता आमचें थंय. त्या सोमयाक आमचें समर्पण कर, जाल्यार आमचे दोनी हात उबार आमी मागया, सोमयाक सांगया, हे सोमया म्हज्या जिवितांत, हे सोमया म्हज्या काळजांत, हे सोमया म्हज्या एका संगतींत, म्हज्या पिडेंत, म्हज्या कंतेंत, म्हज्या बेसरायंत, म्हज्या एका गरजांनी आज सोमया तुका उलो मारता, हे सोमया कम ओ लॉर्ड कम. तुझ्या येण्या वरवीं सोमया जेसू, तुजो मोग मुझे थंय बरो, तुझ्या येण्या वरवीं धनिया जेजू, तुझे बरी जियेंक पावो, तुझ्या उतरां प्रकार मुझें जिवीत बरो, तुझे वाटेन चलोंक तुझे परी उलोवंक, सोमया म्हाका तूं फावो कर, सोमया म्हाका तूं फावो कर, सोमया म्हाका फावो कर, सोमया म्हाका तूं फावो कर, सोमया म्हाका तूं फावो कर, तुका हांव वंदिता, तुका हांव वंदिता, तुका हांव वर्सिता,
तुझो हांव मोग करता तुका हांव वंदिता सुमया तुका हांव वंदिता तुका हांव वर्सिता तुका हांव वर्सिता तुझो हांव मोग करता 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 दोन्ही हात बांद स्तुती करना मी मागे हालेलुया 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 ओय सुमया तुझ्या मोगान आमकां भर तुझे कृपेन आमकां भर तुझ्या देण्यानी आमकां तूं भर सुमया तुझ्या नांवान तूं आशिर्वादीत कर तुझ्या रक्तान आमकां धुवन नितळ कर तुझ्या बांसकांच्या सक्तीन आमकां बरी कर गुण कर सुमया सर आमच्या पिडेश्रेदां सर आमच्या वायटादां सर आमच्या बांदपास बंदडेदां सुमया आमकां सुटका दी In the name of Jesus I pray that you be blessed that you be healed and delivered and sanctified. In the name of Jesus I bind every spirit of sickness, every spirit of evil, everything that takes us away from God. I bind everything in the name of Jesus to the feet of Jesus right now, and I pray in the name of Jesus you be blessed. In His blood you be sanctified. In His wounds you be healed. May you be filled in His Spirit. Hallelujah, 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 Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Father. Praise you, Holy Spirit. Hallelujah, 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 Lord. मागे आम्ही विविध सवांगतीरा जल्मा दिवस आचरण करची तेल सिद्ध कट्टे 9th birthday Angela Nessia Dikuna Kulshekar Kazarachi anniversary 3rd wedding anniversary Ruford आणि Daphne Pinto KPT Mangalore अर्गादिम कम कामिसार लाशुननी कुटुंब कॅनडा मोरियमायच्या मनाक लेडी ऑफ परपेच्युअल सकल रनीटा सिक्वेरा न्यूयॉर्क क्लेविटा डिसूजा आमेबळ तशेंच ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळ्ळे खातीर मोरियमायच्या मनाक दुबयतां तामड्रा आब्राहाम सिकंदराबाद नेल्सन अल्मेडा तोट्टम उडुपी विविध समा खातीर आमी मागता इंजिनियरींग एग्जामा खातीर अल्रिया ट्रीजा डिसूजा मँगलोर बऱ्या भलायके खातीर स्टेला मोहरस निर्मर्गा डिसूजा डिमेलो पिरेरा गोवियस कुटमंत समेस्तांग बऱ्या भलायके खातीर जानेट पिरेरा वसाय बऱ्या भलायके खातीर आर्थर अब्राहम आनी मोनिका अब्राहम सिकंदराबाद देवदीन जाल्ल्यान सोडा समी करता रुबी डिसूजा मनोहर कॉर्नेलियो केन्निमुल्की डिकुन्ना कुटुंबान सरल्ल्यां खातीर सुंता डिकुन्ना कुलशेकर 23rd anniversary लीना सिक्वेरा आंचेलोर कपितानियो जोसेफ केरोपिना ओलिवेरा बॉम्बे टाउन सेलिन डिकोस्टा मीरा रोड जोसेफ आणि लॉरेन्स वेगस बंटवाळ चार्ल्स बार्न्स तेंका बेट्टू तशेंच अनिल स्टीफन नाझरेत शिरवा ह्या भावनी सवय आमची त्या सवा भेटून सुम्याचे बेसांव आमी सोन घेवया. आयल्याव तुझे समकार आमच्या काळजानी भरपूर धनिया तुझी सेवा करू आमच्या वावरात दिवोर धनिया तुझी सेवा करू
आमच्या वावरांत दी उर्बा. संसार हो जागो जावच्या, क्रिस्ता सेवेंत वांटो घेवच्या. कुरपेचो पावस आमचे शिंपय, या शिसांत तुझ्या साकरांत. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज पवित्र सभा भगवंत फ्रांसीस आसिसीसो हाचें स्मरण करता. संवसारांत नवार्दीक जावच्या आशेन सरदार जावंक भायर सरिल्लो फ्रांसीस ताका एका विशेश दर्शना मुखांतर सोमी ताच्या मिसा विशयान कळीत करता. मात्र न्ही एका विद्रूप खोडकाराक पटलून धरता आसतना ताच्या जिणेचीच दिशा बदलता, जिणे परिवर्तनाक तें घडीत ताका कारण जाता. सांदमेवच्या त्या इगर्जेंत आसल्या कुर्सात हांव ताका आनी एक संदेश मेळटा. फ्रांसिसा, पडोवन जाल्लें म्हजें घर दुरास्ती कर. सुरवेक ताका ताचो अर्थ कितें म्हूण समजना तरी पवित्र सभेंत नवेंपण हाडूंक वर्त्या रितीन भगवंत फ्रांसीस आसिसी कारण जाता. दुर्बळकायेच्या जिणे मुखांतर आपणाक संपूर्ण तरान क्रिस्ता बरी ताणें आपणाक खाली केलो. ताणें स्थापीत केल्ल्या मेळा मुखांतर क्रिस्ताची ती शुभ वार्ता, क्रिस्ताचो खरेपणी फाटलाव करून क्रिस्ता बरीच्या संवसारांत जियोवन आमी ती करूंक जाय म्हूण तो आमकां दाखोवन दिता. आनी ह्या दिशेन सबार रितीन संवसारांत पवित्र सभेंत आज मिसांव चलोवन आसा. वर्ती आशिर्वादां भगवंत फ्रांसिसाच्या विनोतेन आमी जोडून आसा. ह्या खातीर आयच्या दिसा प्रत्येक जावन आमी अर्घां दिवया आनी सांगाताच ह्या भगवंत संतांचे देख आमच्या जिणेंत आमी घेवया. हें बलिदान देवाक मानूच्या रितीन भेटोवच्याक आमची पातकां वळखून आतां आमी बोगसाने मागया. पातकां आमची वळखून सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून, तोंडांत उसारून, वायट धारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोद भगवंत सदांच सांवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा, दुर्बळांच्या बापा, भगवंत फ्रांसिसाक तुवें जेजू सारको दुर्बळ आनी खालतो केलोय. ताच्या पावलांनी चलोवन जेजूचो पाटलाव करूंक आनी तुका मोगान आनी संतोशान एकवटून जियोंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जी येता आणि राज वर्सरयता ससनाच्या ससना. आमेन. नेहमियाच्या पुस्तकांतले वाचप आर्तजेक्सेस रायाच्या 20व्या वर्सा निसान म्हयन्यांत दाकांसोरो म्हज्या ताब्यांत आसलो देखून हांवें दाकांसोरो घेतलो आनी तो रायाक दिलो. ताणें म्हाका हाच्या आदीं इतलो कंतिश्ट केदींकच पळोवंक नासलो. रायान म्हाका विचारलें, तूं कित्याक कंतिश्ट जालाय? तूं कांय पिडेस्त न्हय, तर काळजांतली कंतस हाचें कारण जावंक जाय. हें आयकून म्हाका कठीण भेन दिसलें जाल्यार हांवें रायाक जाप दिली, राय सदांच काळ जियो. म्हज्या पुर्वजांच्यो समाधी आसलेलें शहर पाड पडून ताचे दरवटे उज्यान ग्राशितल्यात आसता हांव कंतिश्ट दिसानासता कशें रावूं? रायान ताका विचारलें, तर तुका कितें जाय? हांवें सर्गीच्या देवा लागीं प्रार्थना केलें आनी उपरांत रायाक जाप दिली, रायाक बरें दिसता जाल्यार आनी तुज्या सेवकाक तुजी कृपा लाभल्या जाल्यार म्हाका जुदाक म्हज्या पुर्वजांच्यो समाधी आसलेल्या शहराक धाड. अशें हांव ताचें पुनर्निर्माण करूंक शकतलो. तेन्ना रायान म्हाका विचारलें, तुज्या पैणाक कितलो वेळ लागात आनी तूं केन्ना फाटीं येताय? हांवें रायाक पसंत जाल्लो एक निर्दिश्ट वेळ दिलो आनी ताणें म्हाका वचूंक परगोवणगी दिली. उपरांत हांवें रायाक म्हळें, रायाक बरें दिसता जाल्यार युफ्रेटीस न्हंयचे अस्तंतेच्या प्रदेशाच्या राज्यपालांनी हांव जुदांत पावसर म्हाका सुरक्षीत वचूंक सोडच्याक तांकां दिवंक जाय तीं पत्रां म्हजे कडेन धाडून दी. त्या भायर रायाच्या वनपालका आसपाकी एक पत्र दी. ताणें म्हाका मंदिराच्या कोट्याच्या दारांक, शहराच्या दरवट्यांक आनी हांव वस्ती करतलो त्या घराक गरज आसलेलें रुखाड दिवंक जाय. रायान हांवें मागलेलें तें सगळें दिलें, कित्याक देवाचो कृपाळ हात म्हजेर आसलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुका जर हांव विसरान तर म्हजी जीब तोंडांत घट जावं. तुका जर हांव विसरान तर म्हजी जीब तोंडांत घट जावं. बाबिलोनाची न्हंय तडीर बसून सियोनाच्या उमाळ्यान आमी रडतले हांव. थडीच्या लांब दीक रुखांचेर आमची विणी उमकाळून आमी बसतले हांव. श्लोक. तुका जर हांव विसरान तर म्हजी जीब तोंडांत घट जावं. तेन्ना आमकां गुलाम करून व्हेल्ले ते आमचे लागीं गायनां विचारतले, वय आमकां धमकितलेच आपणाक खुशाल करूंक सियोनाचें एक गीत गाया म्हणून मागताले. श्लोक. तुका जर हांव विसरान तर म्हजी जीब तोंडांत घट जावं. सरीसपुराचीं गितां परकी गांवांत आमी कशीं गावचीं? तुका जर हांव विसरान हे जेरुजलेमा म्हजो उजवो हातच रूख जावं. श्लोक. तुका जर हांव विसरान तर म्हजी जीब तोंडांत घट जावं. हे जेरुजलेमा तुजो उगडास जर हांव सोडूं, म्हज्या दादोसकायेच्या वेळा सयत जर तुका हांव विसरूं तर म्हजी जीब म्हज्या तोंडांतच घट जावं. श्लोक. तुका जर हांव विसरान तर म्हजी जीब तोंडांत घट जावं. उद्गार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
हालेलुया हालेलुया जेजू क्रिस्ताक वळखूंच्या आनी ताचे थंय रावच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण आनी सर वस्तूंचो नश्ट एक कोयर. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्प तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. लुकाप्रमाणे जेशू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेसू आणि ताचे सीस आपली वाट धरण मुखार वेताना कोण एकलो जेसू लागी म्हणालो, तू वेताय थंय हांवी तुजो पाटलाव करण येता. पूण जेसून ताका सांगले, कोल्याक माटी आसात, सुकण्याक गोंठेर आसात, पूण मनशा पुताक माथे तेंकूंक सैत सुवात ना. अनेकल्यांक ताणें म्हळें, तूं म्हजो पाटलाव कर. तावळ ताणें साप दिली, सायबा, हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यान पूण ही म्हाका अवकाश दी. पूण जेसू ताका सांगले, मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावधी. तूं वच आनी देवाचें राज्य परगट कर. तिसरो एकलो म्हणालो, सायबा, हांव तुजो पाटलाव करता, पूण पयले वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदवेस म्हणून येता. जेसून ताका सांगले, नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या राज्याक योग्य नाय. देवाचे उतर हे. वखनी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावन भयणीनो, भगवंतू फ्रांसीस आसिसीचो हाका आमी विशेष रितीन मान करता आसतना ताणें सांगलेलें एक उतर म्हज्या उडासाक येता. ताणें म्हणचें आशिल्लें, सुवार्ता सदांच परगट करा. गरज पडटना शब्द उपयोग करा. प्रीच द गॉस्पल ऑलवेज, इफ नेसेसरी यूज वर्ड्स म्हणून. म्हणजे सुवार्ता परगट करता आसतना पयल्यान पयलें सोम्याचो खरेपणी पाटलाव करून सोम्या बरी आमचें जिवीत आमी जिवचें कितलें गरजेचें म्हणल्या विशयांत ह्या मुखान तो सांगूंक आशिल्लो. फ्रांसीस आसिसी विशयांत एन्सायक्लोपिडिया ब्रिटानिका विश्वकोश म्हणटा आमी, थंयसर अशें ताच्या विशयांत बरयलां. आनी तशें बरयल्लो असो एक उद्देश कितें म्हळ्यार सबारपोटी फ्रांसीस आसिसीक प्रकृतीचो तो मोगी या समाज सेवाक तो जाणतो प्रसंगदार या दुबळीकायेचो मोग करणार अशें म्हणून सबार बिरुदां दिल्लीं आसात. ह्या विशयांत उल्लेख करून हांगासर एन्सायक्लोपिडिया ब्रिटनिकांत अशें सांगलां, क्रिस्ताच्या जिविताचो फाटलाव करच्यांत क्रिस्ताचो वावरू क्रिस्ताच्याच वाटेन मुखार सुच्यांत आपणाकच वावराक लायिल्ल्या पैकी आसिसीच्या फ्रांसीसांत असलो व्यक्ती चरित्रेंत बहुशा हेर कोणूच ना. सा फ्रांसीस आसिसीच्या स्वभावाची आनी स्पिरिताची सावी ती जावन आसा. ह्या संगती भायर ताका प्रकृतीचो मोगी, समाज सेवाक जाणतो प्रसंगदार
आनी दुबळेकायेचो मोग करणार म्हूण कोणी वलायते तर तें ताचें असमतोलन पिंतूर जावंक पावत म्हूण सांगता. म्हणजे एका तराचें इम्बॅलन्स फ्रांसिसा विशयांत जर ताका कोणी प्रकृतीचो मोगी समाजसेवक जाणटो प्रसंगदार आनी दुबळेकायेचो मोग करणार म्हूण महत्व लायते जाल्यार खरेपणी फ्रांसीस आसिसी क्रिस्ताच्या सुवातेन क्रिस्ताच्या रितीन क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक मुखार सरले. हे ताच्या जिविताची ती प्रामुख्यता आमी केदींच विसरूंक नजो म्हणून आमकां ह्या मुखांतर कळीत जाता. आनी आज जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो हें सत आमकां उगडापें करता. ताचो पाटलाव करूंक सबार जण आशिल्ले, तांची आशा ताणें व्यक्त केली, पूण जेजून तांकां स्पश्ट सांगलें नांगराक हात धरन कोण फाटीं पळयता तो राजाक ताच्या योग्य न्हय. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो सबार त्याग सॅक्रिफिसाक आमी तयार आसूंक जाय. सोम्याचो पाटलाव करता आसतना दोनीर पांय दवरल्यार आमी खंय सरी पावना. पूण सोम्याक पयलो जागो दिवन ताच्या मेटांनी चमकोवंक आमी फुडें सरल्यार मात्र खरेपणी सोम्याचो आमी पाटलाव करूंक शकता. आनी हेंच बगेवन फ्रांसीस आसिसी ताच्या जिणे मुखांतर आमकां शिकयता. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या उरत्या संध्याक आमी मान करता आसतना ताच्या जिणेचें प्रेरण आमी सोदता आसतना ताची देखी आमी घेवया. सोम्याचो खरेपणी आमी फाटलाव करूंक आमकां मेळचे ते अवकाश सबार आसा त्याग सॅक्रिफिसाच्या जिणेक. तसले अवकाश आमी भरपूर तरान उपयोग करून सोम्याचो खरेपणी फाटलाव करूंक आज आमी ह्या बलिदाना वेळार भगवन फ्रांसीस आसिसीची मजत आनी आदार आमी मागून घेवया. सर्व समचे मोगाळ बापा काणीक जावून तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांचे तुझे बेसा जेजून भेटयलो कुर्सार आपणाक आम्हा सर्वांच्या मोगा पासून पेल्यात आमी उदार जावच्या आदार दी तुझी माया मोगा. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्त सवांनी आमच्या गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदाद बापाक मानता तसलें सावंदी म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नेक्या पयशेच्या जवळ सर्विसफोर म्हणून घे. प्रितीच्या बापा बगेवन तूं फ्रांसिसान जेजूच्या खुर्साक खतखतीत मोगान वेंग मारली त्याच खुर्साचो गोटू संभ्रम म्हणून आमी तुका ही देणी भेटयता आनी आमची काळजां मोगान लासून आमच्या दिसपटे जिणयेंत खुर्साक वेंग मारूंक आमकां बोळ दी म्हणून मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ सेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून दरेका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुझ्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुज्या सर्वनेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती
संतोषान आमी तुची स्तुती गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेश पोरतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेश पोरा चे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. स्वामी जेजू मेलो स्वामी जेजू मेलो स्वामी जेजू जीवन जाला. ओ भावार्थाचो घुट आमी परगटाव. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी जिविताचो उंडो आनी सदवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सोरेस्पुरा अखे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजका बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे जगातीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुजें पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर मागतां. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान दम दता आनी सर काळी तुका मनवल्यान विशेष कर. सान फ्रांसीस आसीस भगवान आर्नोल्ड जुजे फ्रेनार मेर्सेसपरीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, अनुवारांतली, कंतबेजारांतली, पिडेशिडेंतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उधार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय. किती आरजवडची पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससनास. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हणय आनी आज हांगासर एक कुटुंब जावं जमलेले आमकांय तूं सांगताय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच थिरावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान दियेन एकवटां सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगा सो एकवट असो गुर्तू जावं सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासो संवसार येवन कुसार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो, तसो पाटलाव करूंक आमकां आपयलेलो. एस देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिळयेत एकवटां रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें मदीं येवचें म्हाका फोवना, पूण उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमीन. Muzo și saucia, cu și vorta, ce Cristuzo, patlau cărmuzo. Zocon zot gheu naple, pati decta, coruncai soc sona, rajan muja. Muzo și saucia, cu și vorta. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूचें जिवीत संपूर्णयेन आपलें करून भगिवन फ्रांसीस क्रिस्ती जिणेच्या नवसरणेन बलिश्ट आधार दिवंक पावलो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं आमचें जिवीत शुभ वर्तमानाच्या शिकवणे प्रमाणे मांडून हाडून आमी आमच्या पेल्याक जेजूच्या जिविताचो आरसो जावंक पावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसोवन येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार दी म्हज्या दिव्यान तेल हांवें जळच्या. दी सोम्या तेल म्हज्या दिव्यान. दी सोम्या दिव्यान तेल हांवें जळच्या. फावो कर जळच्या काखेर पर्यंत.